नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. म्हाका कसलोच अहंकार ना. वैजकी मळाक दुखावपाचो म्हजो मात्तूय हेतू नाशिल्लो. हांव डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकार आनी ताच्या फॅमिलीची माफी मागता. भलायकी मंत्री विश्वजीत उलयलो. जीएमसीत शिस्त येवची हे खातीर तो खंय सदांच आग्रही. विश्वजीत उलयलो. हांव डॉक्टर राजेश पाटील बरोबर हांव कोणाक पेशंटाक पळोवपाक गेल्लो आनी आमचे वेगळेच आमी कंटिन्यूस आमचे चॅकींग आसताच. आतां जर फोन दाखयले तुमकां सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आतांच ते आमी चर्चा करताले सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एक 6 वरां कोणी पेशंटाक पळोवंक ना. पूण कितें आसता आमचेर बी प्रेशर आसता. योगायोग केन्नाय मनीस आसता, मनशाची प्रेशर बी वाडटा. कित्याक प्रेशर लोक घालता, लोकांची अपेक्षा बी वाडल्या आनी सिस्टमा कडल्यान जेन्ना लोकांची अपेक्षा वाडटा दे बट नॅचरल समटायम्स सम स्पार्क ऑफ हॅपन्स बिकॉज यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड आय ऑलवेज कन्सिडर माय सेल्फ अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट. पूण हो जो विशय जो आहा हो पॉलिटिकल मॅच फिक्सिंगाचो विशय जाल्लो आसा. विरोधी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी आनी आमचे इन्स्टिट्यूशनाची सँटिटी मेंटेन करपाक not to allow politics to creep into a premium institution like Goa Medical College. I thought it is appropriate for me and you to have this chat now. And it is important to have this chat because गोंयच्या लोकांक कळोंक जाय की विश्वेश राणेचे भितर इगो बिगो काय ना. हांव जन्मला तेन्नाच्यान म्हजे वडील मंत्री आशिल्ले. फर्स्ट ऑफ ऑल आय हॅव नेवर मूव्ड एनी फायल टू सस्पेंड द डॉक्टर. हांवें म्हणून गेलो हांव. पूण कित्याक हांवें आयज पर्यंत मूव करूंक ना, उलोवंक ना. हांव बी गोंयान ना. हांव आयज दनपारा आयला. पूण त्याच बरोबर कितें आसा की हो विशू त्या तरेचो चल्ला. विशू देशभर ह्या तरेचे जाला. एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की चडांत चड काळ आरोग्य मंत्री म्हणून गोंय राज्यान हांव आसा. Entire medical fraternity feels hurt today after that incident and they want you to apologize. So I am apologizing to Dr. Rudresh Kuttikar that I should not have behaved in that particular manner. But discipline will not go anywhere. I am bound by the oath that I have taken in the Raj Bhavan. I am bound by the people of the state and accountable to the people of the state of Goa. So आयज तुझे मिडियाच्या माध्यमांतल्यान प्रमोद आचार्याच्या माध्यमांतल्यान हांव रुद्रेश कुट्टीकाराक जर सेंटिमेंट तेजे अफेक्ट जाला हांव त्या डॉक्टर फ्रेटर्निटीक अपोलोजायज करता. म्हाका कांयच वायट दिसना. भायल्या लोकांनी जर कोणाक जर सेटिंग करून ते करता आनी कोणाचें नांव बदनाम करपाक कांयच फरक पडना. आयज जर डॉक्टर फ्रेटर्निटीक जर दिसता की विश्वजीत राणेन तांकां दुखयल्या तुज्या माध्यमांतल्यान हांवें ऑलरेडी अपोलोजायज केल्या. म्हाका कांय दुख्ख जायना. मनशाक इगो घेवन खंय वचपाचें ना. म्हाका काम करपाक जाय. पण डिसिप्लीन म्हणटा तें हांव तोडपाक कोणाकूच दिवपाचो ना. आनी आयज कॅज्युलिटी बरोबर घालपाक आयज तुज्या मिडियमांतल्यान हांवें रुद्रेश कुट्टीकर आनी तेजे फॅमिलीक हांवें अपोलोजायज केला की हांवें ते शब्द वापरले इनअप्रोप्रिएट आनी वापरपाचे ना. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन जाहीर माफी मागची. जीएमसीच्या दोतोरांचे डीनाचे ऑफिसा भायर आंदोलन. डॉक्टराचो व्हिडिओ काडटल्यांचेरूय कारवाय जावपाक जाय. जीएमसीतलो व्हीआयपी कल्चर बंद जावपाक जाय. दोतोरांची मागणी. आयएमए कावन्सिल एचओडी विद्यार्थी आंदोलनाचेर. We, the doctors of GMC, strongly condemn the abuse of the verbal abuse of our own colleague that happened in emergency medicine and trauma department casualty on Saturday by the honorable minister. Hurtful event to the whole community of doctors across the state and beyond. We also have put forth our request to the Dean of GMC to file an FIR against the videography and photography which was allowed in the campus against the Supreme Court ruling. We have requested Dean sir to immediately pass an order which ends the VIP culture in this Goa, which deeply condemns the act, and any assaulter henceforth, whoever comes forward and abuses or threatens any doctor will be put on no treatment list. पहिली मागणी म्हटल्यार जी विश्वजीत राणे मिनिस्टरान जे कृत्य केल्या तेजे त्यांनी अपॉलॉजी हांगा पब्लिकली मागची. दुसरी गजाल आहा ती व्हीआयपी कल्चर आसा जो व्हीआयपी ट्रिटमेंट घेवपाचे लोक येतात ते बंद जावचे. आनी तिसरी मागणी केली ती म्हटल्यार जे त्या दिसा 7 तारखेक जो इन्सिडंट जो व्हिडिओग्राफी केल्ली अगेन्स्ट द सुप्रीम कोर्ट जे गायडलायन आसा त्या प्रमाणे व्हिडिओग्राफी अलाउड ना जीएमसी. त्या प्रमाणे जो व्हिडिओग्राफर आहा तेचेर जावं व्हिडिओग्राफी कोणी केली आनी व्हायरल केली तेचेर FIR जावची अशी तांच्यांनी 3 मागणी केल्ली आसा. प्रोटेक्टा खातीर जीएमसी बांबोळच्यान रुपेश रावत.
गोंयच्या टॅक्सीकारांनी ॲपाचेर येवचें. सरकार गोंयच्या टॅक्सीकारांचेर अन्याय करिना. तांचो धंदो वचचो ना. टॅक्सीकारांनी टॅक्नॉलॉजीचो वापर करचोच पडटलो. येरादारी मंत्री माविन उलयलो. टॅक्सीकारांचो डाटा दवरतलो जाल्यार ॲपार येवप म्हत्वाचें. टॅक्सीकारांनी दादागिरी करची न्ही. माविन उल्या बरोबर शिटकावणी. आमदार जिताक भायले एग्रिगेटर नाका. गोंयच्या टॅक्सीकारांनी दादागिरी करची न्ही. सगळ्यांनी ॲपाचेर येवचें. माविनाचो टॅक्सीकारांक उलो. ॲपाचेर खंय येवचेच पडटलें. Government is fully conscious that most locals run this particular business. But what government is saying, while you run this business, please adopt technology. Go on an app so that we have data on which we can do future planning. We know how many taxis are flying, from which point to which point they travel, from the perspective of security for tourists, security for locals. If there are app operated taxis, considering the rates that will be automatically generated, it will be available for the Goan public at large. If they adopt technology, most of them, it will be a win-win situation, but they are not ready to accept. It is not that the government wants to do this. Amka tenka tras diwpa jay. No, it is only because so many stories are appearing in social media condemning the taxi people. Today, the number of tourists coming to Goa has definitely declined. But there is no compromise on use of technology. App-based taxis have to come. In the media, various surveys have been conducted. 90% of the people of Goa want app-based taxis. Why are they ignoring public opinion? Aksharsha dadagiri zali. So this is not good for in a democratic functioning. Changes are to be done on that draft. We will make it. It is not a permanent thing the way they are making out to be. मजगती मांद्र्यात टॅक्सीकारांची बसका जाली. बसकेक आमदार जितूय आशिल्लो. भायले एग्रिगेटर नाका म्हूण जीत उलयला. म्हणजे एंटायर कोस्टल टॅक्सीकार भाव आहा तेंच्या वाटेन हांव ओपनली रावतलो म्हणून हांवें मिडियाच्या हेचेर तेंच्या फुड्यान सुद्दां हांव क्लियरली आहा म्हणजे एका स्टँडाचेर एअरबेस भायले एग्रिगेटर आहा. भायले एग्रिगेटर हांव क्लियर सांगता. भायले एग्रिगेटर हेंच्यानी हांगा येवन स्थानिकाचो आमच्या टॅक्सीकारांचो धंदो काबार करचो. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी मकबूल मागीमणी. MDR म्हणजे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड नाका म्हूण लोकांचो मांद्र्या काँग्रेसीच्या संविधान यात्रेक आवाज. रस्तो रुंदीकरण फक्त हॉटेल लॉबी खातीर. उठसूट दरेक इश्यूचेर रस्त्यार देंवचें पडटा म्हूण लोकांची कागाळ. टॅक्सीवाल्यांनी मुद्दे मांडले. काँग्रेस खंय लोकां वांगडा. टॅक्सीच्या इश्यूचेर माविन दादागिरी नाका म्हणटा. प्रस्न मांडपूय तांकां दादागिरी दिसपाक लागल्या. हुकुमशाय चल्ल्या म्हूण युरी उलयलो. व्यू एक्सप्रेस केले तेंकी दादागिरी दिसता. तेंक जाय तेंगे पण हुकुमशाय आज तेंकी हुकुमशाय जाय. सो ऑन द टॅक्सी ऑपरेटर वी आर व्हेरी क्लियर हे जे गॅजेट नोटिफिकेशन कॅब एग्रिगेटर हे हा हे स्क्रॅप जावपाक जाय. स्क्रॅप जावपाक जाय. मागीर दुसरे टर्म मागीर उलय. पयस सद्या हे स्क्रॅप करा. This is what the Congress party has already decided. गेले खासदारांनी openly सांगला party अध्यक्ष आलो that we are with you. We brings it in the upcoming assembly session. And the government where there is a will, there is a way. लोकांक permanent solution जातली आश्वासन समजले की ना ओ MDR पण हा मुखार काय येवपाना दुसरे मागीर दुसरे सरकाराचे आणि चेंज जाता. Permanent solution is to de-notify. There has to be a delegation. I'm definitely going to take part into it because it is something that I have successfully done for the very first time after 1984. After 1984, for the very first time, this road, India, आमगेलो चांदोस गांवांत आमी de-notify केलो. शापोरा न्हंयत फाटले कितलेशेच दीस रात्या बेकायदेशीर रेंव काडटात. रस्त्यावेल्यो स्ट्रीट लायटी आनी न्हंयच्या तडीक आशिल्ल्या एडव्हर्टिजमेंट बोर्डाच्या लायटींच्या उजवाडात रेंव काडप चालूच. एडव्हर्टिजमेंट बोर्डाक जनरेटराची लायट. नदरेक दिश्टी पडना इतल्या काळखात बेकायदेशीर कर्मां. प्रकार उजवाडाक हाडूंक नायट विजन कॅमेराचो आधार. पळयात एक्सक्लुसिव्ह रिपोर्ट. गोंयांत रेंव काडपाचेर बंदी आसा. खण खातें आनी कोस्टल पुलीस जायते फावट बेकायदेशीर रेंव काडप्यांचेर कारवाय करतना दिश्टी पडटा. मात कितलेशेच दीस जाले शापोरा न्हंयत कोलवाळे पुला लागसार बेकायदेशीरपणान रातया रेंव काडप सुरू आसता. हे खात्याक कशें दिश्टी पडना ताचेर मात प्रस्नचिन्ह.
हो फोटो कोलवळे न्हंयचो. हांगा बेकायदेशीर रेंव काडप सुरू आसा. नजरेक दिश्टी पडना इतल्या काळखात रेंव काडटात. मोबायलाच्या नायट विजन कॅमेरात हो फोटो कॅप्चर केला. न्हंयत 7 व्हडी बेकायदेशीरपणान रेंव काडटना ह्या फोटवांत दिश्टी पडटात. आनीकूय आसूये म्हूण दुबाव. न्हंयच्या दोनूय वाटेन व्हडले एडवर्टिजमेंट बोर्ड लायल्यात. त्या बोर्डांच्या लायटीचो आधार घेवन बारीक उजवाडार रेंव काडटात. आमी बोर्डाच्या लागसार गेले जाल्यार एडवर्टिजमेंट बोर्डाक खासा जनरेटर लावन लायटीचें कनेक्शन दिला. ह्या लायटीचो फायदो घेवन हे बेकायदेशीरपणान हांगा रेंव काडप सुरू आशिल्ल्याचें आतां स्पश्ट जालां. गोंयांत रेंव काडपाक बंदी आसा, मात आमी जर पळयलें जाल्यार तेरेखोल न्हंयत रातयां बेकायदेशीर रेंव काडप चालू आसा. तशेंच आतां शापोरा न्हंयतूय बेकायदेशीर रेंव काडप सुरू जाला. फाटले 15 ते 16 दीस ह्या न्हंयत 7 व्हडी बेकायदेशीर रेंव काडटना दिसता. नायट वर्जन कॅमेरान फोटो काडपाक ट्राय केलो जाल्यार ती नायट वर्जन कॅमेरान 7 व्हडी क्लियर दिश्टी पडटाली. शापोरा न्हंयत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपी त्या व्हडेंक कसलीच लायट कसलीच टॉर्च न वापरता रेंव काडटात. आमी मातशे थंयसर रावले. त्या उपरांत आमकां नजरेक आयलें की सायटीन 2 व्हडले एडवर्टिजमेंटाचे बोर्ड आसात. मागीर आमी त्या बोर्डांच्या लागीं गेले जाल्यार आमकां दिश्टी पडलें की त्या बोर्डार जनरेटराच्यान लायट दिली वता आनी त्या लायटीच्या प्रकाशाचेर खंयसर तरी बेकायदेशीर रेंव काडप चालू आसा. हें सगळें फाटले 15 दीस चालू आसा. मात आतां कोस्टल पुलीस आनी खण खात्याक केन्ना जाग येतली असो प्रश्न सध्या उपरासता. प्रुडंटा खातीर कोलवाळ सावन साहिल नार्वेकर. मडकयत झेडपी वेंचणुकेक एक सीट बीजेपीक दिलो ना जाल्यार ढवळीकराच्या विरोधात वतले म्हूण भाजपा फुडारी प्रदीप शेटाचें वक्तव्य. मडकयत आयतारा जाल्ल्या भाजपा मेळाव्या उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. प्रदेशाध्यक्ष दामू म्हणटा पयलीं संघटना घट करता. 2027 संघटनेच्या आधारान नवे वाटेचे शिनाल. ह्या इलेक्शनाक जर तर सुनील ढवळीकरान एक सीट आमकां सोडलो ना जाल्यार तेज्या विरोधान आमचे स्टेटमेंट येतले. त्या विरोधान आमी रावतली. एक सीट दिनाले तेज्या विरोधान आनी म्हाजे पार्टीक आतां तुमच्या तर्फे माध्यमांतसून आमचे हे आसा निवेदन आसा की ह्या फावटी युती करची पण ताका सीट दुसरो दिवचो. हो सीट आमकां सोडची. ह्या मतदारसंघात परत आमची एक बाजू घट करप, परत संघटन हे घट करून कार्य पद्दती मुखार व्हरप वाडोवप हेच आमचे ध्येय आसा. आतां एकूण मागीर 27 इलेक्शनाक मागीर आमकां सगळ्यांक बरी एक वाट मेळटली. संघटनाच्या आदाराचेर फुडें तेलंगणाच्या अँटी नार्कोटिक्स ब्युरोन अटक केल्ल्या उत्तम सिंगाची गोंय पुलिसांनी चवकशी सुरू केल्या. तो खंय म्हापश्यां मोबायलाचें शॉप चलयतालो. 2 म्हयन्यां आदीं एका नायजेरियनाक ड्रग्साचे केशींत अटक केल्ली. ताची सुत्रां सिंगा मेरेन आशिल्ली. तो इंटरनॅशनल हवाला रॅकेट चलयतालो. ताच्या घरात धाड घालून 50 लाखाची कॅश जप्त केल्या. Goa police has initiated an inquiry into the role of Uttam Singh, who is arrested by Telangana Anti-Narcotics Bureau for allegedly laundering money related with international drugs cartel. Accused Uttam Singh is a Mapsa resident and he runs a mobile shop there. But Telangana Anti-Narcotics Bureau, after ongoing investigation into a drugs cartel case, has arrested him and has recovered 50 lakh rupees cash concealed inside a washing machine kept in his residence. Now Goa police feels that he might also have laundered money on behalf of a foreign drugs peddler who was arrested by crime branch for being in illegal possession of drugs worth 1.6 crore rupees. Mukesh Kumar for Prudent. ताळगाव ग्रामसभा बरीच गाजली. गोंय 100% ओपन डेफिकेशन फ्री जाल्ल्याच्या दाव्याक ग्रामसभेत आव्हान. ओडशेर ताळगांवां कांय जाणांक टॉयलेट ना. उक्त्यार वचचें पडटा म्हूण सेसील रॉड्रिक्सान प्रस्न काडिल्लो. नेमकें नांव सांगना म्हूण पंचायतीन जोड इन्स्पेक्शनाक न्हयकार दिलो. सेप्टीक उदक नाल्यांत सोडपी कॉम्प्लेक्सांक खंय नोटीशी. शेतांनी लागपी उज्याचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. In the video
व्हिडिओ कशें म्हाका अटॅक केला, झेडपीन अटॅक केला, एक्स पंच मेंबर अटॅक केला आनी पंचायत बसून पळयता ते. आयतारा ताळगांवची ग्रामसभा वादळी. थंय थळावी सिसिलान पंचायतींतल्या प्रस्नांचेर आवाज काडलो. सत्ताधारी गटान ह्या वेळार तिका घेरावूय घालो. ताळगांवांत ओपन डेफिकेशन जाता म्हूण सिसिलाचो दावो. ओपन डेफिकेशन ताका लागून हांवें सांगलां की एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करया म्हणून, which the सरपंच directly refused, raised her voice and refused ki baba I will not do joint inspection, म्हाका नाव सांग खंयचें. I do not want to say the names, I do not want to bring it out in public forum. Who are this family? But they are from Odshell and they are a poor family. They have come n number of times to the panchayat ki baba सांगपाक की बाबा आमकां टॉयलेट ना, प्लीज प्रोवायड करून. three ladies are there in the house. एक जाणटी हा, कॅन्सर सर्वायवल आसा आनी 2 भुरगीं आसात. सेक्रेटरी म्हणटा ओपन डेफिकेशन नेमकें कोण करता ताचें नांव सांगूंक ना म्हूण पंचायतीन जोड इन्स्पेक्शनाची मागणी भायर मारली. सो सरपंच अगेन आणि वन ऑफ द आमचो जानू रोजारियो वॉर्ड मेंबर त्यांनी इन्सिस्ट केले की बाबा यू जस्ट गिव द नेम ऑफ द कन्सर्न एरिया ऑफ पर्सन वेर दॅट ओपन डेफिकेशन हॅपनिंग बिकॉज यू आर फेल टू गिव द नेम ऑफ द ओपन डेफिकेशन हू इज डुईंग ओपन डेफिकेशन कन्सर्न पर्सन नेम. सो नाव मेळोना म्हणून ते सरपंचान रेफ्यूज केले. नो जॉईंट इन्स्पेक्शन विल बी कंडक्ट. शेतांनी लागपी उजो आनी हेर मुद्द्यांचेरूय ग्रामसभेन चर्चा जाली. Over there, not even once I said I'm against the farmers. On top of that, हांवें सांगलां की आमकां शेतकाराक सपोर्ट करपाक जाय. We should have a kind of a tractor की once it's like end of April, ते सगळे जे weeds आहा ते कातरपाक जाय, कलेक्ट करपाक जाय आनी जे आमचे गांवशाला आहा न्हू तांकां दिवपाक जाय. Either the panchayat can make money out of it or they can give it for free. But having this kind of issue, last year पासून आमच्या सोसायटीन पासून न्हू वी हॅड टू इवॅक्युएट सिनियर सिटीजन्स, इन्फंट, कित्याक इतलो स्मोक येता भितर, इट इज अनबेरेबल. तो क्लेम केलेलो की वन ऑफ द कंप्लेंटान की तो फार्मसूच थंय उजो घालता. सो तेणी सांगलो सजेशन दिलेलें आसा की तुमी एम्बुलन्स, फायर ब्रिगेड तांकां आपोवपाचें कॉर्डिनेशन दिलें. सो पंचायतीन एक्चुअली सांगपाक जाय म्हटल्यार पंचायतीनूच फूल इनिशिएटीव घेवन हो इशू रिजॉल्व केलेलो आसा. आनी फुडें फार्मर्साकूय तेंच्यांनी एज्युकेट केल्लेलें आसा सांगपाक की बाबा तुमी असो उजो बिजो घालता इन द मंथ ऑफ मे. सो तो घालपाचो न्हू तें सुद्दां तांकां सांगलेलें आसा. आनी पंचायत ही तुमकां फार्मर्सा खातीर लायक खूब स्किम्स बेनिफीट जे जे आसा ते तेंचे कडेन पावय. द नोटिसीस ऑलरेडी बीन इशूड टू द डिफॉल्टर्स हू आर रिलीजिंग द सेप्टीक इन टू द नाल्लास. सो ऑलरेडी पंचायत हॅज इशूड द नोटिसीस टू ऑल द कॉम्प्लेक्सीस नियर बाय टू द नाल्लास. So that it has been done. Also, we have conducted a joint inspection along with the health department. So now the penalizing of the people, now we will start penalizing along with the health department. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. देव खापरेश्वराच्या मूळ जाग्यार आशिल्ल्या वडाच्या झाडाचें शुद्धीकरण. वडाचे पुनवेच्या फाटभुंयेर दर वर्सा बायलां पुजा करूंक येतात. पुनवे पयलीं शुद्धीकरण. केंद्रीय मंत्री आनी खासदार श्रीपाद नायकूय खंय पावलो. तो म्हणटा धार्मीक गजालींक एकठांय येवपाची गरज. आज या खापरेश्वराच्या जाग्याचेर काही घटना फाटी घडिल्ल्यो, काही रस्त्यामुळे काही फाटी फुडें देवाचें हें करचें पडलें. तो मेन वड आशिल्लो तो काडचो पडलो आनी परत ताचें रोपण ऑलरेडी नैसर्गीक परत हांगा आज उबो जाल्लो आसा. आनी ताजें सगळें जें कितें कार्य आसा तें फाल्यांची तयारी दवरून आज तें कार्य आनी तांणी कोरवेकारांनी शुभारंभ केल्लो आसा. हांव सगळ्यान पयलीं परत खापरेश्वर देवाची प्रतिश्ठापना जावची म्हणून तांणी जे प्रयत्न केल्या तांच्या सगळ्यांच्या मना पासून हांव अभिनंदन करतां. आनी एक भावना खापरेश्वराच्या बाबतींत संपूर्ण परवळवासियांची न्हय संपूर्ण गोंयवासियांची आसा आनी त्या जाग्याचेर परत एक हें स्थान उबें जाता हें पळोवन खूब आनंद जाता. ह्या जमनीचो मालक आनी सरकार हांच्या सगळ्या सहकार्यातून ही गोश्ट आज जाता. ही खरोखर भाविकांच्या दृश्टीन म्हत्वाची आसा. सगळ्या भाविकांक हाचें अभिनंदन करता. आनी तांणी जें कितें कार्य हांगा सुरू केलां हाची परत एकदां त्या खापरेश्वराची प्रचिती फुडें वचपाक एक मार्गदर्शक ठरतलें म्हणून सगळ्यांचें परत एकदां अभिनंदन करता. हें कार्य जें आसा हें धर्माचें कार्य आसा. हें कार्य जें आसा हें समाजाच्या आस्थेचें कार्य आसा. आनी त्या गट हें तें करता सगळ्यांनी एकत्र येवन एक बरें हाणें हांगसरले येणारे सगळे उत्सव जे ते बरे दीस साजरे करचे, एकत्र रावचो, एकूट दाखोवचो अशें सगळ्यांक अपील. बरी गजाल आहा कित्याक ह्या बिल्डरान आपलो हांगासर जागो ह्या देवळा खातीर दिल्लो आसा आनी श्री खापरेश्वराची जी
हायवेचो थोडो पार्ट तांकां मेळ्ळो आसा, एक बरी गजाल आसा. आनी जी देव खापेश्वराची स्थापना परत एकदा त्याच्याच जाग्यार आनी ह्याच जाग्यार जातली हेजी खरेंच खोशी भोगता. पार्टिशन सर्टिफिकेट दिवपाची प्रक्रिया सुटसुटीत केल्या खातीर मुख्यमंत्री आनी सरकाराची प्रियोल मतदारसंघातल्या पंचायतींच्या सरपंचांनी तोखणाय केल्या. भावा मदीं सुरू आशिल्ल्यो झगड्यो सोडोवपाक खंय ताचो लाव जालो. लोकांक तांचो व्हडा प्रमाणात लाव जाता म्हण प्रियोल मतदारसंघातले कांय सरपंच मिडिया मुखार. ट्रायफिकेशन हाऊस नंबर्स दिवपा खातीर हो सर्क्युलर आमच्या पंचायतीन आयज पावलो आसा. हेजो फायदो म्हणजे आयज आमच्या बित्ती खांडोळाच्या म्हणजे म्हाज्या पंचायतीचो हांव जर उलयत जाल्यार म्हाज्या पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शना भितर आयज खुबश्यो आमच्यो जॉयंट फॅमिली रावतात. आमचे 9 वार्ड आसा ते 9 वार्डा भितर खुबशे जॉयंट फॅमिली रावतात आनी त्या जॉयंट फॅमिलींत वास्तव करून खुबशीं भाव भावंडां त्या जॉयंट फॅमिलीन ते एक्जिस्ट एका घरान रावतात. त्या पंचायतीन ते फक्त एक घर रजिस्टर आसता, ताका एकूच हाऊस नंबर आसता, त्याच बरोबर इलेक्ट्रीक कनेक्शना खातीर एकूच आसता आनी वॉटर कनेक्शन सुद्दां तांकां एकूच आसता. ताका लागून तांकां एक बऱ्या तरेची सोय जावची म्हणून हो जो सर्क्युलर आयज जो आमकां डायरेक्टर पंचायतीन जो धाडलेलो आसा तो आमकां खूब उपयोगी पडटा. फाटली 7 वर्सां जाली हांव ह्या राजकारणांत आसा आनी आमची ती वेगवेगळी पंचायत जे आमचो बारीक गांव आशिल्ल्या कारणान बिरोळान आमच्यो सगळ्योच पंचायती तश्यो पळोवंक गेल्यार आमचे खेडेगांव आशिल्ल्या कारणान आमच्यो ज्यो जशें सरपंचान आतां म्हटलें तशें आमची जॉयंट फॅमिली खूब आसा. आयज सरकारान जो आमचो गोवा गव्हर्मेंटान आयज सीएमान जो सर्क्युलर काडला आनी एक जे समज एक घराचो ताचो पोर्शन समज सेपरेट आसा, ज्या घरान लायट उदक ऑलरेडी आसा तरी पूण तो पोर्शन सेपरेट आसा जाल्यार ताका वेगळो नंबर दिवचो तसो आतां सरकारान सांगला. ते आमी बी अभिनंदन करता कित्याक पंचायतीन आमकां बी खुबशी गरज आसा. जेन्ना असो इश्यू येता जेन्ना हाऊस नंबर जेन्ना सेपरेट जातलो तेन्ना ताका टॅक्सूय सेपरेट आसतलो आनी पंचायतीकूय येणावळ येतली. ते पयलीं बंद जातले आनी फॅमिलीन एक एकोपो उरतलो. त्या बद्दल ह्यो जे बायफर्केशन ऑफ घरांचे जो सरकारान निर्णय घेतला आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान जो निर्णय घेतला तो खरोच स्वागत करी सारको निर्णय आसा. सरकाराचे अभिनंदन करता. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन करता. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.